तुझ्या मोगान पडला तेन्ना ता हे मोचे मनुस थाऱ्यात ना अशें दिसता हांव स्वर्गार आसा म्हणून. क्रिस्टल हांव जावन आसा एक पोलीस ऑफिसर. ड्युटी करतना फुडें म्हाका जायत्या अदृश्टाक फुडो करचो पडटलो. फुडें लोक म्हज्या विरुद्ध जायते वायट उलयतलो. नाका जाल्ली गोगलाटां म्हजेर असल्या वेळार तुका म्हजेर विश्वास आसतलो? पळय सनी म्हाका तुजेर पुरो विश्वास आसतलो. सनी तूं तर बरे भाशेन जाणा म्हजो भाव आसा आनी तो जावन आसा लोलो आनी म्हजी माय आसा. ह्या संवसारांत तांच्या दोगांचे विडे म्हजो कोणूच ना. सनी हांव म्हजे मायचो आनी म्हज्या भावाचो जायतो मोग करता. क्रिस्टल म्हणणें आसा की देव एक एकल्याचे दोशी बरोवन आमकां ह्या संवसारांत धाडटा आनी जे कितें आमच्या दोशीबार बरयलोलें आसा तेच आमकां फावो जाता आनी जे कितें जाता तें बऱ्याकूच जाता. हांव जाणा क्रिस्टल तुजो भाव लोलो तो पूण देवाचेर भावार दवर तो चेरूल बरो जातलो. आतां उलयता उलयता चड वेळ जालो. हाय क्रिस्टल हांव हे सनी कसो आसाय? हांव एकदम बरो आसा. तूं कशें आसाय? फिट एंड फायन. क्रिस्टल आनी सनी हांव तुमचो मोग पळोवन त्या म्हज्या काळजांत खूब खुशालकाय भोगता. सदांच अशीच रावात. ही तुमची जोडी देवान स्वर्गांतान करून धाडल्या. नाझिया आय क्रिस्टल बरी जावंक पडलो जाल्यार फकत तुकाच लागता. तो जर वेळार क्रिस्टलाक समजावंक नासलें जाल्यार म्हाका आनीक दिसोना की क्रिस्टल म्हजे जाग्यार वय नाझिया हांव लोक आसलें तरी म्हजो मोग करता म्हणून तुवें सांगलें देखूनच म्हाका गमलें. तरी म्हजो कितलो मोग करता पळय तो. हें सगळें बरें आसा. तुमी उलयात म्हाका कसलें गोचेचें काम आसा. हांव वेता. बाय क्रिस्टल. नाझिया तूं बरें करून वच. क्रिस्टल म्हाकाय म्हजे ड्युटेक वचूंक जाय. ते पासत हांव तुका पयलो तुज्या घरा पावयता आनी उपरांत हांव ड्युटेक वयता. घन 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 बेबी माय 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 बाबा डॅडी चल जेवपाचें चड आनी जेवंक लाग. यो हांव तुका जेवण लायता. हें तूं कित्याक कोत्ताय? अरे कित्याक म्हणून तूं सोंसलो नाय? कित्याक म्हणून तूं आमकां हे पोरी त्रास कोत्ताय? तुज्या कित्याक म्हणून तुवें म्हज्या पुताक असो रचलाय? माय बाबा बाय 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 तुमी आयली. बाबा सनी यो बस न्हय. आंटी हांव जाणा देविलाक लागून तुजें काळीज दुखता म्हणून पूण देवाचेर भावात दवर आमचो नेवील चेरूल बरो जातलो. बाबा तूं जेवलोय? बाय हांवें ताका जेवपाची जायती तोजवीज केली पूण ताणें सगळें जेवण काडून भायर मारलें. सदांच अशें करता. म्हज्या हातांतलें जेवण तो केन्नाच जेवना. माय तूं जेवणाक आयज म्हज्या भावाक म्हज्या हातांनी लायते. नेवील हे पोरी मस्तेपणां करप सारकें न्हय. ओय आयज हांवें तुका कितें हाडलां पूण एक मात पयलें तुका जेवचें पडटलें. घे बाय. गे बाबा जेव. व्हेरी गुड. पळय माय म्हजो भाव म्हज्या हातांतल्यान जेवता. हाय क्रिस्टल आंटी कशें आसात आनी नेवील कसो आसाय? बाय आमी आसात बरी. आनी तुजी कॉलेज कशी चलता? एकदम बरी आंटी. आंटी क्रिस्टल अपोलो हॉस्पिटलांत एक डॉक्टर येवपाचो आसा अमेरिकेंतल्यान. आमी नेविलाक त्या डॉक्टराक व्हरून दाखोवया न्हय? बाय सगळ्याच तरेचे दोतोर केले आमी पूण कांयच फायदो जावंक ना. देव जाणा ताच्या नशिबान कितें बरयलां पळय. नाझिया जो तर तूं म्हणटा जाल्यार एक पाट टाकून पळोवया आमच्या नेविलाक त्या डॉक्टराक. पळय म्हाका जाय म्हजो भाव बरो जालो. भिये नाकाय आंटी. नेवील बरो जातलो. आमी फकत देवाचेर विश्वास दवरुया. देवाक वेळ नाका. नेविलाक बरो करूं. म्हज्यान विकस जावंक जाता. रिको एडवोकेट रिको खुश आसा. आमी आसात बरी पूण तूं अकस्मात गेले कारण एकदम जेन्ना तुजो गोंयकार जीव आसलो तेन्ना तो मनीस आयलो तुमचे भाग सर्वे करून केव्हा जाऊ. आतां हांवें तुमचे सगळे पेपर तयार केल्यात. म्हाका फकत तुजी सायन जाय. हय आतां इलेक्शनां लागीं पावल्या. इलेक्शनाक वचतात ते तुमचे शेत येतले
तुमका फोडोबाची तोशीत करतले त्याचा बी त्या देव तुमचे पाठ तुमच्या नावावर करून देतो या वर्षाने आई सुद्धा आमच्या अपराध राहिला होय किती असतं जाणं हा सारखोच बिझी म्हणजे तुमले जायची कामं पडली ज्याचा वेळ नव्हता त्यांना लोकांची कामं आणि का तुझे काम सगळेच सोबत एकूच ऍडव्होकेट रिको तुझ्याविषयी हांवें जायते लोकांक फोटोवपाचे आनी लोकांची पाठां बेसा आपले ताब्यांत त्याक तुजें कामूच ते लोकांक फोटो कोणाक एक सांग कोण कोतो गो कोण कोयतो रिको ऍडव्होकेट रिको तुझे असले ऍडव्होकेट हांवें पयले तुका खबर ना हांव कोण पळयतो तू समज एक मामुली मनीस अरे माझ्या फुड्यात तू समज एक मूल आणि हांव भक्ती ऍडव्होकेट रिको मामुली मनीस न्हय हांव जावन आसा एसीपी सेली असिस्टंट कमिशनर ऑफ पोलीस सॉरी सर म्हाका खबर ना तू पोलीस कसो सर ऍडव्होकेट रिको तुझ्या हातांची फायल आसा ती फायल ओजिला हांवें सांगला ती फायल ओजिला किती कॉम्प्रोमाइज करचे असेल जाल्यार म्हाका सांग कॉम्प्रोमाइज करूया तुका जाय ते दिवंक हांव तयार आसा भगवत कुठून चालू ऍडव्होकेट रिको लोकांक फोडोवपाचे सोडून एका ना एका दिसा फस्ट तू जाणाय हे फायलीचे ताणे कितें बरयलेले आसा किती आसा बाबा म्हणजे हे फायलीचे ताणे बरयलेले आसा की तुझे कशें तुझे सगळे बाजी ऍडव्होकेट रिकोच्या नांवान आणि जर तर हे फायलीचेर तुवें तुजी सायन केलेली जाल्यार आयता तुजे सगळे बाट या रिकोच्या नांवान तुम्ही असेच करून लोकांक फटयतात लोक तुमचे दोळे बंद करून विश्वास दवरतात तुम्ही तांकां विश्वासघात करतात आणि हाकाच लागून गोंयांत करप्शन चलता घरांतलो भायर सरून आमी सांगला बोच म्हणून आणि दुसरे पावट आमच्या घरात पावण दिवपाची तोच वीट करू नाका या वेळार येता हांव तुमच्या घरांतलो भायर सरून रुगड आसतो कोण वता तुमच्या घरांत शिरू येतलो दारूक तेच आसा तुज्या वाचो बाबा आयज तूं आत्मा देखून आमचे बट सारवाट जाले नातोल तो ऍडव्होकेट आमकां रस्त्यार उडयतलो आसलो आंटी तुवें भिवपाची कसलीच गरज ना हांव सदांच तुमच्या सांगात आसा आणि ऐकत तुला तो पाय म्हणून सांगता होई बघाल गे आता तुला दोघी जण तोंड काय म्हणून एखादा डबा तोंड दिलाले तुला बॅन नाच पण आता किती गेल म्हणून फोन दिकत म्हणून आपल्याला झालं होई बघाल अरे गोस्वाय आवय माशे ओगत झाला त्यांना किती वाटलं तुला मी बात टाकून मला लावलं तू वाटला रे तू होते चालले अरे हांव म्हाका लेट जालो म्हणून तूं म्हाका फोन मारप ना तू फोन मारला तुला तू मुलीला का मोबाईल नाही आले तुवें म्हाका फोन मारलो म्हाका दिसतात मरे मोबाईल जायराचे आहलो म्हणलो त्याची काय तुम्ही लेन देना म्हणून खायला जाई जाय आम्ही पण मला जाई झाला नाही तुमका लेन बरं दिवो केले अरे रिंग मेट रे म्हाका अरे ते मोबाईल रिंग जाल म्हणटा ते गुर्र गुर्र जाते चोय काय खायला देऊ ना खायला म्हणजे खायला थायलंड म्हणटाय आवय म्हाका खबर या सोय तुगे सोयरी गोस्पाय आमी होय या आमी ताकी तावता अजून काय होलं पण ते नाही आतातलं म्हणाय कोणी काय नले काय हे पाठी झाली काय चलवा ना चला ना वाले मतलो तू मिनाक रे तू गोस्पार मिनाका तू जोय आमरे सगळे उलयता सगळे उलयता सगळे उलयत गेले होय तू मिनाका सगळे उलयत गेले चल या
आवय आयज सारखे हॅपी आयज इतू हॅपी की केन्ना असला पण तितूले तुमगडे मुटोली आयज इतू हॅपी किती आगाय म्हण आवय म्हाका आज मरे कितू असाने सोरी केना येता म्हाका सोरी पूण येताय रिजेक्ट माताय वयताय आमकी पॉलिस ना चोपाको पूण आयज मान सोयरी के पाड सारकी फायनल 5000 गेले सोरी कोतेने आवय आयजून येलो रे आज सारखे एक्साइटेड केसो आरे सारखे मॅचिंग आनी जालेले सोपा बरे दिसना जाऊ रे नॉन तू बरे आओ ये सारखे तापन हमरे होय आ म्हण सांग हे नाका ते तरी करू येलो असा नवरा देवा ओ नवरा होय की तू बात सांग पप्पा येतली बोली ओरा बोल काय चला राव रे नवऱ्या तुझे नाव कित रे तू किती शिकल रे दहावी शिकल झाला बरी सिरीज कोत असताना ए नवऱ्या तू केसो सिरीज कोत रे अरे ना विचारला तू सांगता तू शिकल काय म्हणताला तू सांगता केसो काम करता मग तू सांगता हा ते कोण पास आहे ना अरे तू कोण पास आहे ना तू सांगता मग रे मग तुझे जिबे की दाल झाले रे हा मग रे तू किती लागला काय म्हणा किती हाल झाले माझी म्हणा आवडला म्हणते तू चेरूल बरो जातलो पळय बाय पळय बाबा देव तुका चेरूल बरो करतलो आणि पळय एका दिसान त्या संवसारांतलो आमचें नांव वयर काडटलो बाय हांव बाजारात वचून रोखडेच येता त्या म्हणसर तुझ्या भावाचेर सारकीच नदर दवर बाबा हांगाच राव हांव तुका चाव घेवन येता ओके ए लोल्या फोटो चेंज करते कोण तू आणि परत आयलो हांवें तुका सांगलेला न्हू परत येतलो म्हणून होय फाटलें आतां सगळें विसर हांवूय विसरलो आतां हांवें म्हजें मन बदललो आतां बरो मनीस जाला आनी पळय इलेक्शना लागीं पावल्या आनी म्हणटच हांव इलेक्शनाक बसला म्हाका जाय तुम्ही म्हाका वोट घालून निवडून हाड अरे लोकांक फुटून तुझे पोट भरो ना आता इलेक्शनाक बसो कितली सोबीत गो तुझी उतरां ह्या तुझ्या उतरांनी हांव सारको मेल्ट म्हाका तुजी कुडीची आशा जाला हांगा सोपून
ओके ॲडव्होकेट रिको आजपासून म्हणजे कोणाच क्रिस्टलाची बॉडी आमकां पोस्टमॉर्टमा करची पडटली पोस्टमॉर्टमा तरी पडायला म्हणटात आमकां खबर येतले सोत कितें पळय ते रागो वयता रागो अरे होयत गाव जाता लॉस नासलोल्या एक कुसलो तोंड घेऊन तू मोको जाता होयत गाव म्हणून ऑलकोटा अरे त्या दिसा तोरा त्या तोतल्याको काजार झालोले न्हू म्हाका दिसता सारकी हॅपी आसतालो म्हणून तुमकां कितें सांगोचे ओ त्या दिसा मरे तो तोतल्या घेवन आमगे ती सोयरीची येयला तो तोतलो पूण हांवें मरे ताका रिजेक्ट मारले आनी हो बरो दिसत म्हूण मरे एको काजार जाले पूण चोवपाक गेल्यार कितें सारको कोट्टे भिकारी तेको मरे कितें एक कितें हातो मे पळय बुडारे कितें काम म्हूण कोता म्हाका दिसता तो हेके गेले सोयरीक कोता आनी 5,000 बी जेता म्हणून आनी वयल्यान म्हाका तो हुळवट घालना न्हू तेच म्हणून सगळे लोकांक सांगू जाय लगा सांगो जाय चल तू आधी या बिल्डिंगान किती आयला या बिल्डिंगान किती हा म्हणेला अरे तू जाणता बाजा हांवें कितें आयले चोय आज मरे वेकेन्सी येयलोली तेका लागून हांवें येयला कोण वेकेन्सी वो विन्सी क्लेन्सी प्रेमसी रेन्सी म्हणजे सगळं आमकां मरे आणि वो वेकेन्सी म्हणून कोण आता अरे कोण रा सामको शिकनासलो बोट्या वेकेन्सी मरे आज हिंगा सिल्लीचे इंटरव्यू इंटरव्यू म्हणते तुय काम करपाक गरज ना काही लोकां म्हणपाकू गो घराको बसून बायल काम करता म्हणून होय लोकां म्हणपाकू आनी घराको बसून बेकार आतां लोक दिसता तुका मरे लोक कित म्हणटा म्हाका सांगाता लोक म्हणपाक मातशें ओगी राव चोय थोडा उतरू हाडनाका तूं एक काम कोण आतां कोणा आया ते करप ना वो तो तोपना ना रे बसून मरे बसून गेसा बेजार झाला आता येलो ना मरे गेलो ना ते बायले लागून बायल म्हणटाले तेंकी इंटरव्यू आहाय म्हणून इंटरव्यू येयला पूण म्हाका एक सांग रे बोबल्या तूं हे कित करेल रे आणि केन्ना काम तू काय न्हू तू सांगला इंटरव्यू तू कितें आयला तोतल्या इंटरव्यू दिवपायला तुका कितें उलोवपाक पावता म्हणून तोतल्या इंटरव्यू काम आनी सद्दां सोयरी केर म्हणून सोयरी सही कथा आनी तोतल्या गेले जात तूं गेले पूण सेकंड तेलो ते एकेच चलो म्हणले तोतल्या काय ताका नाव दिले सेकंड पाणी आले जमला गेले आई गेलो रे आई तू जायलो ने बिल्डिंग गेला ही बिल्डिंग कोणाली कोणाले कितें येऊ तोतलो बरो पयशेकार मरे हांव केसो मिस्टेक केलो रे तेका रिजेक्ट तोतल्या खरें बिल्डिंग रे
येईल चोय सगळ्या तू मला चोपा सारखा युरोचा भाव ऑफराचे केसारच गेले चोय तू चोपा म्हाका बरे बरो दिसतालो पूण माश्यात गांतलो म्हणून हांवें तुका रिजेक्ट मारलोले चोय आते साले म्हाका आतले सर्विस सारकी गरज आहा म्हाका कसली ना कसली सर्विस दी रे देवान म्हाका जीप सारकी दिल्या जाल्यार कितें जाली म्हाका भरपूर ग्लेट काय दिल्या अरे सांग रे ते जाता जाऊन म्हाका कसली एक कसली सर्विस दी रे पटकन पेटा दिसत ये म्हणजे तिले जाय तिला होय तिले जाय होय आधी तुला ती मरे आवा बेगीन सांग रे ओली हा पप्पा येतली आधी तुला घातली होय रे पण सिरीज कसो ते सांग रे आधी तुला घातली तू सिरीज तुमचे कसो सिरीज रे येते माझ्या सांगना आता सांग आज आमच्या काय होती आणि मजबूर करूया या संसारात तू म्हाका एकसुऱ्या साडून कित्याक गेले तुझ्या विणे या संसारात हांव कसोची येतलो तुजो रूपकार या सदांच म्हज्या तोंडा मुखार येता तुझ्या भावान तुका जिवीची मारला या संसारात हांव ताका जीव दिवचो ना या संसारात हांव ताका जीव दिवचो ना हांव तुका जातले असले तिथं जर मला जेवणाच मेलावलं झाले सर तुझ्या गर्लफ्रेंडचं खून ताच्या भावानच केलं पण हातून म्हज्या कांयच करूंक जायना होय जर तर तुमकां म्हज्या आदाराची गरज आसा जाल्यार तुम्ही म्हाका सांगचे पण म्हजो आदार तुमकां सदांच हॅलो किती ओके ओके थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू माझ्या कीर्तनाचे बलात्कार हावे गुपराचा तो कोणतो उपकार करून ताका जिवेशी मारला माझ्या कीर्तनाचं गुण आमच्या नवीला करूंक ना नवीन म्हाका माफ कर नवीन म्हाका माफ कर नको जाऊन हांवें तुजें जायते अत्याचार केले म्हाका माफ कर नवीन म्हाका माफ कर बाबा
म्हाका माफ कर रे बाबा म्हाका माफ कर तपासताना हांवें तुजेर आरोप घातले तुजी आवय तुजेर दुबावली म्हाका माफ कर होय जे कितें घडलं तें घडोवन गेलें आतां आनी ताचेर कितें चिंतूं होय आतां इलेक्शना लागीं पावल्या आनी गांव इलेक्शनाक बसला जरी तर तुमी म्हाका वोट घालून निवडून हाडलो जाल्यार हांव तुजे तुवेचो कुनी शटडावन काडटलो तुवेचो कुनी ह्या संवसाराच्या खंयच्याय कोणशाक पासून लिपोन आसा जाल्यार हांव ताका सोदून तुज्या पांयाशी हाडटलो एकूच फावट तुमी म्हाका निवडून हाडा तुजो बलात्कार करून तुका कोणतो उपकार करून मागतल्याक ह्या संवसारांत हांव सुखाची न्हीद दिलो ह्या संवसाराच्या खंयच्या कोणशाक पासून तो लिपोन आसा जाल्यार ताका सोजा दिल्या शिवाय हांव कोणे तुजो घात घेतलो गो मोशे तुवें कोणे तुजो घात घेतलो कृष्णाचा कोणी शेरो सापडटलो आणि तू समजो नाका तुझी तू तुका मनीस जाल्या म्हणून आयसता हांव तुझी तू कोचे बाबा उठ कोचे बाबा तुझे बोली गीत गाय कोचे बाबा उठ सांग माझे तुझे बोली माझ्या बहिणीचे बलात्कार झाला आणि ताका जीवाशी मारला माझ्या डोळ्याच्या अंगारात त्याचो गोमटो उगार करून त्याचो खून केला एकूच कोण म्हाका त्या मनशाचें नांव सांग नव्हे कोण तो मनीस नव्हे आणि सांग म्हाका तो मनीस दुसरो कोणूच न्हय तूं एडवोकेट रिको बरो जालो देवान म्हाका सारकोच बरो केलो नादिया तुका चड आनी चड देव बरें करूं ह्या कश्टाच्या वेळार तुवें आमकां तसोच सांगात दिलो म्हजे मायेचो बरे भाशेन सांबाळ केलो तुका चड आनी चड देव बरें करूं कृष्णाला काय न्हीद मेळ्ळी आणि तुवें ताका न्हीद दिली आयसता मी तुजी बहीण सदांच तुज्या सांगात आसतली पळयात ते कोडल्याच्या दोदोर मारून पळयात पुलीस ह्या संवसारात पाटका करीत आसा आनी आमच्या पाटकांनी हो संवसार बुडला जो तर पुलीस ह्या संवसारात हेच परी पाटका करीत रावलो जाल्यार देवाक वेळ नाका करूंक ह्या संवसाराचो शेवो